नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। विधानसभेसयत लोकसभेची वेंचणूक मतपत्रिके वरवीं घेवची। मये पंचायतीचे ग्रामसभेत थाराव। ईव्हीएम मशीनां कायमची बंद करपाची मागणी। दाबोळे विमानतळाक फावो जाल्लो सर्वोत्कृष्ट विमानतळाचो पुरस्कार। विमानतळाच्या संचालकान केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधियाच्या हस्तुकीं स्वीकारलो पुरस्कार। अयोध्येत जावपी श्रीराम मुर्ती प्रतिष्ठापने निमतान गोंयभर जातलो उत्सव। गोंयभर विंगड विंगड कार्यावळींचें आयोजन। पोर्तुगीजांनी नष्ट केली गोंयची संस्कृताय, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय। गोंयांत खुनाच्यो घडणुको चालूच। गौरव काटियार म्हणटा ताणें बायलेक राजबाग दर्यावेळेर बुडोवन मारली। दुसरे एके बायले वांगडा संबंद आशिल्ल्याचे कळिल्ल्यान घोवान केले कर्म। आनी कुणेच्या एसएस प्रोपेक कंपनीचो कोयर कुंकळी रस्त्या कुशीक उडयता बिगर गोंयकारांक। थळाव्यांनी धरले रंगे हात। पंचायत आनी सरकारान घालचें लक्ष, थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। विधानसभेसयत लोकसभेची वेंचणूक मतपत्रिके वरवीं म्हळ्यार बॅलेट पेपरा वरवीं घेवची असो थाराव आयतारा जाल्ले मये पंचायतीचे ग्रामसभेत घेतलो। आदले सरपंच सुभाष किनळकार हांणी हो थाराव मांडून ईव्हीएम मशीनां कायमची बंद करची अशी मागणी केली। सरपंच विद्यानंद कारबोटकार यांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुफला चोपडेकर तशेंच दिलीप शेट, कृष्णा चोडणकर, कनिवी कवठणकर, विशांत पेडणेकर, दिलीप शेट, सुवर्णा चोडणकर, वर्षा गडेकर आणि विनीता पोळे हे पंच वांगडी हजर आशिल्ले। तीन सिस्टमान इलेक्शन करता जे ईव्हीएमाचे एक तो बी आवाज येता, दुसरो काउंटिंग जेचेर आमकां दाखयता काँग्रेसी कितली, बीजेपी, एमजी आनी खंयची पार्टी आहा, फलाना पार्टी आहा तांकां ही मतां। आनी तिसरो जो हा व्हीव्हीपॅट, तो व्हीव्हीपॅटाचेर फक्त 60 सेकंद तुका ते चित्र दाखयता ते आनी तेच्या वयर ब्लॅक हाडचो ब्लॅक। आमी जो हेका बी घेना गिरायक नो हे रायडिंगाक घेना तो हाडचो थंयसर लायता तो पया हाडचो तो वचो आनी तेजेर तुका ते 60 सेकंद ती फक्त लायट दाखयता। तूं दामलो तेकाच तेमात दाखयता काँग्रेसूच, पूण ती चिटी भितून पडटा काय तशीच ती दसोन दवरल्या ते कोणाक खबर ना। आनी ते आजून मेरेन एकदां सुद्दां व्हीव्हीपॅट काउंट करूंक ना। ह्या खातीर म्हाजें अशें रिझोल्युशन म्हणटा हांव एडॉप्ट करूंक सोदता की जे हेर इलेक्शन जर विधानसभा आनी लोकसभेचे जावपाचे आसा जाल्यार ते बॅलेटाचेर जावचे आनी ईव्हीएम हे परमनंट बंद करचे। व्हडल्यो कंट्री अमेरिका जावं आनी खंयच्यो ह्या कंट्रीनी ईव्हीएम पयलींच बंद केल्ले आसा आनी त्यो जर करता जाल्यार आमचो हो देश आनी जर हेंकां जर दिसता की ईव्हीएम मशिनाचेर फेर एंड बरें जर इलेक्शन जाता जाल्यार तुमी व्हीव्हीपॅटू काउंट करा ते कित्याक काउंट करिना। त्या खातीर म्हाजें रिझोल्युशन अशें आहा की इन गोवा stroke India, the Panchayat, Municipal Council and Jilla Panchayat election are conducted on ballot paper. Likewise, I propose to conduct Lok Sabha and Vidhan Sabha election on ballot paper, and I strongly propose that electronic voting machine, that is EVM, to be banned permanently. मिशिगन असा अमेरिका त्यांच्यानी रिझल्ट दिला की इंडियेचे ईव्हीएम मशीन सेफ्टी पर्पज दिना ते मॅनिप्युलेट करपाक मेळटा अशें प्रकारचे रिझल्ट काडला।
2024चो विंग्स इंडियाचो सर्वोत्कृष्ट विमानतळाचो पुरस्कार या वर्सा दाबोळे विमानतळाक फावो जालो. दर वर्सा 5 ते 10 दशलक्ष प्रवाशांक घेवन उड्डाण केल्ल्या खातीर हो पुरस्कार मेळ्ळा. दाबोळे विमानतळाच्या संचालकान केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारलो. आज आसा आमी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टार आनी ह्यो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एका एक विंग्स इंडिया 2024 ह्या प्रोग्रामान बेस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड मेळ्ळो आसा आनी ह्यो अवॉर्ड जो 5 मिलियन टू 10 मिलियन पर एनम पॅसेंजर कॅपॅसिटी भितर जे एअरपोर्ट आसा तितून ह्या एअरपोर्टाक फर्स्ट अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. तशेंच आमकां दिसता की जेन्ना आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयता आनी जी हांगाली दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट थंयची हांगाली फ्लायट खंय तरी डायवर्ट करून सुद्धा आयज ह्यो एअरपोर्टाक ह्यो अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. आनी जी आनी ह्या अवॉर्डान जे 5 मिलियन टू 10 मिलियन हितून एक 5 लाख एक्स्ट्रा पॅसेंजर्स एड जाल्लेले आसा. तशेंच आमच्या दाबोलीम एअरपोर्ट डायरेक्टर अयोध्येत रामलल्लाक येवकार दिवपा खातीर गोंय सज्ज जावन रावला. गोंयच्या देवळांनी प्रभू श्रीरामांक येवकार दिवपा खातीर जयत तयारी चालू आसा. गोंय रामाच्या भक्तिभावान तल्लीन जावन रावला. पळयात ताळगांवच्या शंकरवाडी प्रभू श्रीरामाच्या आगमनाच्या तयारीचे खेळ. अयोध्येत फाल्यां रामलल्लाचे आगमन जावपाचें आसा आनी गोंयभर ही उमेद पातळ आनी गोंय पासून रामलल्लाक येवपार दिवपाक सामके भक्तिभावान तयार जाल्यात. आमी आसात ताळगांवां शंकरवाडीच्या महादेव मंदिरात रामलल्लाक येवकार दिवपा खातीर जय्यत तयारी चल्ल्या. ह्या तयारीचो आढावा घेवपा खातीर आमी भक्तगणां कडेन उलोवया. उदय बाब, खंय चल्ला तयारी तुमची रामलल्लाक? पयली सुवाते देशभरांतल्या सगळ्या भक्तगणांक फाल्यांचो जो कार्यक्रम जातलो तेची खूब शुभेच्छा. कित्याक हो क्षण जी आतुरतेन इतली वर्सां वाट पळयताली त्या क्षणाचो फाल्यां 22 तारखेक एक बरो मोठ्यानी दबाज्यान राम जन्मभुमीचो संकल्प सुरू जातलो आनी तेचे पर्व म्हणून देशारूच न्हू आमच्या गोंयच्या सगळ्या वाठारान त्याच पळय आमच्या ताळगांव मतदारान आमच्या शंकरवाडीन बरे मोठ्या दबाज्यान हांगा कार्यक्रम आतां फाल्यां आमी करपाचो आसा. दिवसभर कार्यक्रम आसा. म्हणजे सकाळी आमचो अभिषेक सुरू जातलो 11 ते 10 साडे 10 पर्यंत भजन आसतलें, स्थानिकाचें भजन प्लस शाळेकडची मुलं असते, भुरगीं असता शाळेची विद्यार्थी त्यांचे पालक हे मोठ्या संख्येन 150 लोकांचे फाल्यां रामरक्षा आसतली हांगा. त्या जाल्यार आमची मागीर महाआरती आसतली आनी स्पेशल आमी फाल्यां भाविकां खातीर आमच्या कमिटी मार्फत
आमी एक महाप्रसाराचें आमी आयोजन केल्लें आसा तेजोय सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी तेजे जयत तयार होवन आमी सगळ्या कमीत कमी आतां 8 दीस जाले आयज आनी फाल्यां आनी आयज आमी रातभर अशें सगळें जे कितें काम आसा तितलें आयज काम कंप्लीट करतले अरे आमचे कमीत कमी 80% जाल्लें आसा फक्त आमची आतां फाल्यां जी फुलांची सजावट आसा ते इतर जी कामां आसात आतां सांजे बरगतची आमची महिला आसा वाड्यावयली ती येतली तेंची सगळी फाल्यां सांजे तयारी जातली शिनपाचें कांदपाचें प्लस आमची परवां व्हडलो एक आमचो दिपोत्सव आसतलो फाल्यां रातचो 7 सुमार कमीत कमी 1000-1500 पणट्यांचो आमचो दिपोत्सव आसा ते प्लस धाकटी भुरगीं रांगोळी घालतली ते सुद्दां कार्यक्रम जातलो आनी बरोबर आनी जो कार्यक्रम जे करूं ना पळय इतले वर्सां जावना ते आज जे राम राज्यान जे इतले वर्सां आमकां सार्थ करून दिले ते पयलीं म्हाका सगळ्या भक्तगणांक असो देशभर अशें बरें धबेजान हे करचो कार्यक्रम आमचे सगळे भुरगे खूब उत्साहीत आहा जे रामलल्लाचो फाल्यां सुवाळो आहा ते बऱ्या उमेदीन सगळे आमचे अख्खे वाड्यावयले लोक सुद्दां सगळे उमेदीन जाल्ले आसा की हो उत्सव आमकां एक साजरो करूंक मेळटा म्हणून आनी आमची तयारी ऑलमोस्ट सगळी जाल्ली आसा जो फाल्यां जशें आमचे सांगल्या प्रमाणे उदयान सांगल्या प्रमाणे फाल्यां महाप्रसाद आहा सगळे ती तयारी चालू आहा जे आमचे फ्लॅगिंग आहा देवाचें डेकोरेशन आहा सगळें चालू आसा आनी हो एक बरो आनंदाचो क्षण ते रामाचं मंदिर बांधल्यामुळे आम्हाला फार आनंद झालेला आहे आणि ह्या इथं रामाचं सगळे हे झेंडे वगैरे लावलेले ते बघून आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे त्याकरता आम्ही आनंद वातावरणात आम्ही उत्साह झालेला आहे अयोध्येत राम लल्लाक येवकार दिवपा खातीर गोंय सज्ज जावन रावला गोंयच्या देवळांनी प्रभू श्रीरामांक येवकार दिवपा खातीर जय्यत तयारी चालू आसा गोंय रामाच्या भक्तिभावान तल्लीन जावन रावला पळया ताळगांवच्या शंकरवाडी प्रभू श्रीरामाच्या आगमनाच्या तयारीचे केन वाचपघरांच्या कपाटांनी पडून आशिल्ली गोंयच्या इतिहासा कडेन संबंधीत पुस्तकां आमी भायर काडून शाळांनी पावयली अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें हाचे आदीं असो यत्न केन्नाच जालो ना गोंयचो खरो इतिहास आयचे पिळगेक कळपाक जाय गोंयची पारंपारीक संस्कृताय विद्यार्थ्यांच्या मनांत रुचपाक जाय हे खातीर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्यान काणकोणा एक खासा प्रदर्शन भरयल्लें हे कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयताले वारकरी मंत्री जाल्यानंतर असे अनेक उपक्रम आम्ही केले जे आतापर्यंत दाखवून उरलेले कोणाक ताची माहिती नाशिल्ली आम्ही शिकले ते सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर त्याच्यानंतर चर्चिल विन्स्टन चर्चिल लेनिन आणि कोण स्टॅलिन या सगळ्याचे इतिहास आमकां पुस्तकांत भितर मेळ्ळे पण आमचो खरो इतिहास गोंयचो इतिहास आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य मुक्ती संग्रामांतले जे थोर लढवय्या आसात तांची 10 नांवां सांग म्हणले जाय जाल्यार तुमच्या आमच्या मदली कोणाक खबरय ना कारण इतिहासांत भितर ताची नोंद जालीच ना गोंयान भितर पोर्तुगीजांनी 450 वर्सांचे राज्य केले जुलमी राजवट केली अंधाधुंदी वाजयली आमकां आमचो आवाज दाबून उडोवपाक केले ते जेन्ना आयले तेन्ना आमची संस्कृताय नश्ट करपा खातीर आमची देवळां उद्ध्वस्त करपा खातीर आनी देवळां आनी संस्कृताय ही नश्ट जाल्या नंतर संपूर्ण गोंय आपले जे काबिजात आसतले ह्या हेतूंतल्यान तांणी सगळें नश्ट करप गेले देवळां सगळी गोंयक मेळयली आमची संस्कृती सगळी बदलली आमच्या गांवांनी आमच्या शारांनी असले सगळे देव दैवत घेवन आमचे पूर्वज आसात ते डोंगर माथ्याचेर गेले कारण ती पुर्तुगीज पावचे ना किंवा ती तांच्यो जिपी तांची वाहनां वचची ना अशें करून पोत्र्यान तो देव विकून दवरले आनी आमची गोंयची थोर संस्कृताय आमचे दायज आतापर्यंत सांबाळून दवरले आयज लाखांनी बुकां स्वतंत्र जाले नंतर आमचे दायज म्हणून आमकां हाडून दवरली की आर्कायव डिपार्टमेंटा भितर बंद पेटयेन पडून उरली आनी ती खऱ्या अर्थान गांवांनी स्कुलांनी आमच्या लायब्ररीन मेळपाक जाय असो प्रयत्न जालो ना जेन्ना हांवें डिपार्टमेंट घेतले तेन्ना पळयलें खूब मोठे मोठे स्टोर्स आमचे भरून आसात बुकांचे जे बूक वास्तवीक म्हणजे आमची हिस्ट्री कथन करतात आनी त्या हिस्ट्रीची म्हायती आमच्या जनरेशनाक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न जालो जेन्ना केली आमचे डायरेक्टर आयले रोहित कदमजी ताणें सांगलें की हे सगळे बूक आसात ते आमकां परत एक फावटी आमच्या स्कुलांनी पावोवपाक जाय कारण हे संशोधनांतल्यान निर्मिती जाल्लें हें लिटरेचर आनी एक्युरेट लिटरेचर आमचो खरो इतिहास ह्या बंद खोलींनी बंद उरलो शुक्रारा सांजे काणकोणा काबदिराम राजबाग दर्यावेळेर गौरव काटियार म्हणटा ताणें आपले स्वताचे बायलेक दर्यांत बुडोवन मारली दर्यावेळेवयल्या पर्यटकांक ही गजाल लक्षांत आयले उपरांत तांणी पुलिसेक कळीत केलें आनी उपरांत पुराय प्रकरण भायर आयलें
गौरव कटियार म्हणटा ताणें आपली बायल दिक्षा काणकोण काबदेराम दर्यावेळेर बुडोवन मारली. बायलेक भोंवपाक या म्हण सांगून व्हेली आनी तिचो जीव घेतलो. गौरव कटियार हो कोलवा एका 5 स्टार रेस्टॉरंटाचो मॅनेजर म्हण काम करता. गौरवाचे आनी एके बायले वांगडा सूत जुळिल्लें. आपले घोवाचे दुसरे बायले वांगडा संबंध आसा ही गजाल दिक्षाक कळिल्ली आनी म्हणूनच दिक्षाचो आपणे कांटो काडलो अशी कबुली गौरवान पुलिसांक दिल्या. गौरव आपली बायल दिक्षा घेवन काणकोण राजबाग दर्यावेळेर गेलो. न्हावपाक म्हण तिका दर्यांत घेवन गेलो आनी थंयच तिका बुडोवन मारली. दर्यांतल्यान भायर येतना गौरव एकलोच आयलो. ही गजाल थंय आशिल्ले पर्यटकांच्या लक्षात आयली आनी तांणी पुलिसांक हे घडणूक कळीत केली. हे विशयी म्हायती मेळटना कुंकळी पुलिसांनी गौरवाक ताब्यात घेवन ताका अटक केली. गौरवाक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलो तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुणे आयडीसीच्या एसएल प्रोपॅक कंपनीचो कोयर कुंकळ्ये रस्ते कशे उडयतना 2 बिगर गोंयकारांक थळाव्या लोकांनी रंगे हात धरले. रातच्या वेळार दर दिसा कंपनीचो कोयर उक्ताडार हाडून उडोवपाचे प्रकार चालू आसात. थळावी पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोल. देवाब्रत सरकार. हाँ, देवाब्रत सरकार. कौन सा कंपनी का है? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट. हाँ. और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नागेश. पूरा नाम बोल. नागेश सुरेश गायड़. तुम कौन सा कंपनी का है? आर एस RHD? RH? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट. लेकिन ये कौन सा कंपनी का है? ये गाड़ी किसका कंपनी का है? कौन सा है? आर स्टार का. अस्टर का. और ये कौन सा कंपनी में कचरा किधर से भर के लेके आया? SL प्रोपक से लेके आया. SL प्रोपक कहाँ पे है वो? कुंडई में. और तुम लोग यहाँ डेली लेके आता है इधर? डेली नहीं आता हूँ. चाहिए आपका इधर कोई सीसीटीवी है तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं. अरे तुम लोगों को मालूम है इधर सीसीटीवी नहीं है, इसके लिए तुम लोग इधर आता है. हाँ, हॅलो. तुम्ही पळोवपाक शकता आतां जो आमी हांगासर कुंकळेच्यान जो हायवे जो आसा 748 हेजे कडल्यान आमी कुंकळ्यां वयता त्या रस्त्याचेर एक मोठ्या प्रमाणांत हांगसर रातच्या टायमार आतां रातची वरां सादारण 11 जायत 11:30 11:20 जाल्या आनी हे वेळाचेर हे लोक हांगसर भायले सगळे कंपनीचे हे सगळे मटेरियल हाडून जे स्क्रॅप मटेरियल हाडून सगळे जे जेवणाचे जे एका अक्षरशः एका घाण मारता तो मटेरियल सगळे हाडून हांगासर हे रस्त्याचे कुशीक हांगा उडयल्ले वयता. तेन्ना आतां हांकां हांगसर आमी लायव्ह धरलेले आसा आनी हेजेर आतां आमी पुलिसांक आमी आतां आपयल्ले आसा. ते आतां आनी थोड्या वेळान पुलिसूय हांगा हजर जातले. हेजेर आमकां पळोवपाक जाय की अशें रातच्या टायमार जे कितें रजत शेट्टी म्हणून कोण तरी ओनर हे गाडयेचो आनी हे 2 जाण तेजे मनीस हे 2 जाणांनी आतां रातचे 11:20 वरांचेर हे रातच्या टायमार हाडून हांगा सगळें मटेरियल उडयल्लें आसा हें आनी ते आतां अक्षरशः सगळे इतले तेका मटेरियलाक सगळे घाण पडलेली आसा की ते सांगता ते प्रमाणे ते आतां सगळे SL प्रोपॅक हे कंपनीच्यान तेंच्यांनी हे मटेरियल सगळे हाडून हांगसर डंप करतात. हे तांचे सदांचेच वेव्हार हो. आनी आज पळयत जाल्यार आमी म्हणटा स्वच्छ भारत आनी हे ते म्हणटा पूण हांगासर जे कितें परिस्थिती चल्ल्या ती पळयत जाल्यार अक्षरशः हांगासर हे विचार करपाची सुद्दां परिस्थिती ना. अशें हे रातच्या टायमारूच हे लोक सगळे हाडून उडयता आनी हे सगळे मायग्रंट आसा, भायले लोक आसा. हेजें तुजें नांव कितें रे? सारकें सांग. नागेश. तुजें नाव नागेश? फूल नाव सांग. नागेश सुरेश गायड़. नागेश सुरेश. आनी तुजें नाव कितें? परत एकदां सांग. देवाब्रत सरकार. हां. तूं खंयच्या कंपनीचो? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट. हाँ. और ये कंपनी जो तुम्हारा जो मैनेजमेंट कंपनी है वो कौन सा कंपनी में के लिए काम करता है? एसएल प्रोपैक्ट. SL प्रोपॅक. वो कहाँ पे है कंपनी? कुंडई में. तर तुम्ही हे आयकलें आसतलें की आतां तुम्ही पहिले हे SL प्रोपॅक कंपनीच्यान जे कितें स्क्रॅप मटेरियल जे आसा म्हणजे चडशें करून म्हाका दिसता हें चडशें जेवणाचेंच मटेरियलशें आसतलें आनी हे तांकां तेंचे कंपनीच्यान जो मटेरियल हांगा हाडून उडोवया तांकां हे सगळें सांगतात. हे पळयत जाल्यार ते अक्षरशः हे तर पळयत जाल्यार हे सगळे काळे पिशव्यांनी सगळे तेंच्यांनी मटेरियल भरून हाडला. हे सगळें पळयत जाल्यार तुमी दिसती पडटा. हांगा मातसो लायट घाल्ले हांगा काळोख पडटा पळय. हे सगळे कचरो जेवणाचे सगळे मटेरियल जेवण आनी अक्षरशः घाणी पडलेले आसा. हे सगळे गाडयेच्यान हेंचे तेंचे मटेरियल सगळें वतलेलें आसा हांगासर. अक्षरशः हे सगळे पडलेले आसा. हे सगळे गळटा उदक घाण सगळी
कुसलेलो वास येता ताका सगळो आनी हें हाडून इतले अख्खी टेम्पो भरून हो एक मारुती व्हॅन ही हाडून हांगासर उडयल्ल्यो वयता हेजेर कितें तरी सरकारानूय हेजेर कितें तरी एक्शन. वाळपय रेडीघाट कुमारखंड हांगा पूल जावचो अशी मागणी साबार वर्सां सावन आशिल्ली. निमणे आतां हो पूल करपाचें काम सरकारान हातांत घेतलां. 66 लाख खर्च करून नवो पूल उबारतात. ह्या पुलाचें काम सुरू जालां. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रस्तो ह्यो आमच्या खातीर कितलो गरजेचो आसा. जर रस्तो सारको नासलें जाल्यार वाहन वयता तितूर अपघाताचें प्रमाण हें वाडत आसता आनी ताका लागून आमचे जे सद्याची लायफस्टायल आसा भितर वाहनाची संख्या ही दिसान दीस वाडत आसा आनी तितून रस्तो आनी पूल ह्यो आमचो गरजेचें साधन जालेलें आसा. सद्या आमी आसा रेडेघाट कुमारखंड रस्त्याचेर आनी आमकां खबर आसा ह्यो मेन रस्तो आसा आनी ह्या मेन रस्त्याचेर दीस रात गाडयांची वाहतूक सुरूच आसता आनी सद्या ह्या सांकवाचें काम सुरू केलेलें आसा. ह्यो जो रस्तो ह्या रस्त्यार जे पूल आसलेलो तो अरुंद आसलेलो आनी ताका लागून खुबशे अपघात जाताले. कांय जाणांचे प्राण सुद्दां ह्या अपघातान ह्या हांगासर गेलेले आसा. ह्यो पूल जावपाचो ह्यो खूब वर्सां पासून मागणी आसलेली आनी आमच्या सद्या आमदार टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढतात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत तुमकां येवकार. एक आवय आपल्या 4 वर्सांच्या भुरग्याचो जीव घेवपाक शकता. तुमी म्हणटले हांव कितें उलयतां काय म्हूण. हय, अशें घडलां. आनी दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार तें घडलां आमच्या गोंयांत. नेमकें घडलां कितें आनी तें घडलें कशें पळोवया हो खासा रिपोर्ट. आपल्याच चल्याक जिवो मारून ताची कूड बॅगेत घेवन वचपी सूचना सेठ ह्या बायलेक पुलिशेन धरली. मूळ बंगालची मात बंगळुरात राबितो करपी उच्च शिक्षीत आणि पेशान स्टार्टअपाची सीईओ आशिल्ल्या सूचनान गोंयांत येवन कांदोळे शिकेरे एका हॉटेलात रूम बूक केलो. ते उपरांत तिणें हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासात स्पष्ट जाला. सूचना सेठ, पिराय 39 वर्सां, पेशान AI स्टार्टअपाची सीईओ. सूचना सेठ 6 जानेराक गोंयांत आयिल्ली. तिचे वांगडा तिचो 4 वर्सांचो चलो आशिल्लो. सूचना गोंयांत शिकेरीचे हॉटेल सोल बनियान ग्रँडांत रूम नंबर 404 राविल्ली. 7 तारखेक मध्यान राती अचकीत सूचना सेठान हॉटेलवाल्यां कडेन बेंगलोर वचपा खातीर गाडयेची मागणी केली. हॉटेलवाल्यान सांगलें की गोंय ते बेंगलोर गाडी प्रवासा परस विमान प्रवास सोयीचो जातलो. मात सूचना सेठान न्हयकार दीत स्पश्टपणान सांगलें आपल्याक 4 व्हिलर गाडीच जाय. सूचना सेठाचे मागणे प्रमाण हॉटेलवाल्यांनी इनोवा कार अरेंज केली. सूचना सेठ गाडयेन बसून बेंगलोर वचपाक भायर सरली. मात हॉटेलांत चॅक इन करतना जो 4 वर्सांचो चलो सूचना वांगडा आशिल्लो तो चॅकआउट करतना नाशिल्लो. मात हातांत एक बॅग आशिल्ली. आतां कट टू दुसरो सीन. 7 तारखेची रात गेली. 8 तारीख उजवाडली. सदचे रुटिना प्रमाण हॉटेलाचो स्टाफ रूम क्लीन करपाक गेले. जे रुमांत सूचना सेठ राविल्ल्या त्या रुमाचे दार उगडून स्टाफ साफसफाई करपाक लागले. मात अचकीत स्टाफान टायल्सांचेर रक्ताचे दाग पळयले. लोवर स्टाफान ही गजाल बेगोबेग हॉटेलाच्या मॅनेजराक सांगली. हॉटेल मॅनेजरान ही म्हायती कळंगूट पुलिशेक दिली. मॅनेजराची चक्रां घुंवपाक लागली. पयलो मनीस मॅनेजराच्या तकलेत आयलो तो म्हळ्यार सूचना सेठाक घेवन गेल्लो टॅक्सी ड्रायव्हर. हॉटेल मॅनेजरान ते टॅक्सी ड्रायव्हराक फोन केलो. टॅक्सी तो मेरेन गोंयची शीम हुपून कर्नाटकात पाविल्ली. मॅनेजरान टॅक्सी ड्रायव्हराक सूचना सेठा कडेन फोन दिवपाक लायलो. मॅनेजरान विचारले, आपके साथ आपका छोटा बच्चा था, वो किधर है? सूचना सेठान परती जाप दिली, मैंने उसको फातोर्डा मेरे दोस्त के घर रखा है. मात सादूर मॅनेजरान सूचना सेठाक ते इश्टाच्या घराचो पत्तो विचारलो. हुशार सूचना सेठान मॅनेजराक एक पत्तोय दिलो. आतां कट टू तिसरो सीन. इतले जाय मेरेन पुलीस ते हॉटेलात पावलेच. मॅनेजरान आतां मेरेनची सगळी घडणूक पुलिसांक सांगली. पुलिसांनी सूचना सेठ ज्या रुमांत राविल्ली थंय वचून पळोवणी केली. रक्ताचे दाग पडिल्ले. आतां पुलिसांनी तपास हातांत घेतलो. परतून एक फावट म्हत्वाचो दुवो आशिल्लो तो सूचना सेठाक घेवन गेल्लो टॅक्सी ड्रायव्हर. मजगतीं पुलिसांनी सूचना सेठान ताच्या इश्टाचो म्हूण जो पत्तो दिल्लो तो फातोर्डा पुलिसांचे मस्तीन तपासून पळयलो जाल्यार तो पत्तो फट आशिल्लो. पुलिसांची पक्की खात्री जाली. कितें तरी वायट घडलां. घडणूक घडल्या शिकेरी कळंगुटे आनी सूचना सेठ टॅक्सीन कर्नाटकात बेंगलोर वचपाचे वाटेर. पुलिसांनी हॉटेलाच्या मॅनेजराक परतून टॅक्सी ड्रायव्हराक फोन करपाक लायलो. टॅक्सी ड्रायव्हरान फोन घेतलो. मॅनेजर आनी पुलिसांनी ते टॅक्सी ड्रायव्हराक विश्वासात घेतलो आनी सांगलें, तूं जंय पावला थंय लागचे पुलीस स्टेशनार गाडी घे. ड्रायव्हराची पुलिसांक साथ मेळ्ळी. सूचना सेठाक आपले गजालींनी गुंतून ड्रायव्हरान गाडी घेतली थेट कर्नाटकांतले चित्रदुर्ग जिल्ल्यांतले आयमंगला पुलीस स्टेशनार.
आयमंगल पुलीस स्टेशनाच्या अधिकाऱ्यान सुचना सेटा कडली सगळी लगेज तपासली. व्हडली बॅग आपल्या ताब्यात घेतली आणि ती उगडली जाल्यार बॅगात आशिल्ली 4 वर्साच्या स्वताच्या चल्याची रक्तातली कूड. सुचनाच्या बॅगांत भुरग्याची कूड मेळे उपरांत रोखडेच कळंगूट पुलिसांनी सुचनाचेर खुनाचो गुन्यांव नोंद करीत कर्नाटकांत वचून तिचो ताबो घेतलो आनी तिका अटक करून कोर्टात उबी केली. कोर्टाचो ट्रान्झीट रिमांड घेवन कळंगूट पुलीस तिका घेवन गोंयांत आयले. ते 4 वर्साचे चल्या भुरग्याची कूड